लायटीच्या खांब्यावयल्या इंटरनेट केबल ओडपी सर्व्हिस प्रोवायडरांचेर कारवाई जातली. गोंयभरचे लायटीच्या खांब्यावयले केबलांचेर कारवाई करपाक इंजिनियरांक खंय मेकळीक. ज्या लोकांनी घाल्या तांकां स्वताचो केबल खंय आसा हें सुद्दां कळना अशी परिस्थिती आनी सत्य परिस्थिती आसा. आनी त्या खातीर जे इंजिनियरां पावर आसा आनी बिकॉज ऑफ रिसंट एक्सिडेंट एट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो पावर आमच्या इंजिनियरांनी यूज केल्ले आसा. तांकां कोणी सांगलां कोणी करूं नाका अशें सांगूं ना, कारण हे खंय तरी थांबपा जाय आनी केबल ऑपरेटरांनी हे गोश्टीची नोंद घेवपाक जाय. हांव रिक्वेस्ट करता केबल ऑपरेटर्साक की तांणी आपल्यो ज्यो केबली इंटरनेट सेवा आसूं किंवा TV सेवा आसूं त्या खातीर घातिल्ल्यो आसा त्याची जबाबदारी घेवन तांची जे कितें नुकसान जाता लोकांचें तें सुद्दां भरपाची तयारी हे केबल ऑपरेटर्सांनी दवरपाक जाय. डिसेंबरासावन स्मार्ट मीटर चाली लावपाचो वीज खात्याचो निर्णय. स्मार्ट मिटर्स डिजिटल स्मार्ट मीटर डिसेंबराच्यान इम्प्लिमेंटेशन जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दर दिसा मडगांव सावन मुंबय वचपी कोंकण कन्या एक्सप्रेस रेल्वे मडगांव रेल्वे स्टेशनार पाविल्ली. तातूंत उस्मानाबादचो गणेश श्रीदत्त आशिल्लो. तो धांवत्या रेल्वेंतल्यान देंवपाचो यत्न करतालो. हात सुटिल्ल्यान प्लॅटफॉर्मार पडलो. मातसो जाल्यार तो रेल्वे पोंदा सांपडपाचो. थंय ड्युटीर आशिल्ल्या कॉन्स्टेबल कपिल सैनी धांव व्हरून ताका रेल्वे पोंदा वचपा पासून वाटायलो. व्हिडिओ आंगार कांठो हाडपी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमकां ते लोकान बांदून एक जाग्यार दवरलो. आमचे तोंड बीन बांदले आनी चावी दिना जाल्यार बी म्हाका व्हरता उबारून बी म्हणटाले अशे ते लोक. डिफेंड बी करताले म्हजे पप्पाक की अशें करनाका बी. म्हजे थापटां मारली. सो म्हाका त्या टायमार कांय कळुना कितें रिएक्ट करपाचें. ते लोक केन्ना वतली आनी म्हाका फक्त म्हजे बाबाक वाचोवपाक जाय आशिल्लें. कांय दीस फाटीं बायणा नायक फामिलीचे घराचेर दरोडो पडिल्लो. चोर अजून सापडिल्ले नात. मात त्या वेळार घडणूक स्थळार उपस्थित आशिल्ले 15 वर्साचे नक्षत्रा नायक चोरांनी बांदून घातिल्ल्या आपल्या आवय बापायक सोडून आपल्या बापायक मरणांतलो वाचयता. शेजाऱ्यांक चोरा विशीं जागयता. सध्या उत्तर गोंयचो खासदार विर्याद फेर्नांडीसान ताका ब्रेवरी पुरस्कारा खातीरूय नॉमिनेट केला. नक्षत्रा म्हणटा एक चलीचें नांव आयलें, ताका सद्याक तरी ब्रेवरीच्या अवॉर्डाचें नॉमिनेशन दिल्लें आसा. आनी आउट ऑफ दीस व्हेरी बॅड सिट्युएशन एक हिरो जल्माक आयलो. एक 15 वर्साच्या चलयेन प्रेजन्स ऑफ मायंड यूज केले. टायमली हेल्पान आवय बापायक वाटायलो आनी पुलिसांक इन्फॉर्म केलें. रुमान 5 लोक तरी अटॅक करताली आमचेर. म्हाका तोंडार मारले आनी ते लोक रॉडांनी म्हजे पप्पाक मारताली. सो तेन्ना हांवें हात घातिलो तेन्ना म्हाका मारलो पोटार. जशी ते लोक गेली हांवें तशीच रोखडें आपल्याक सोडयलें आनी आपले आवय बापायक सोडयलें. हांवें खूब ट्राय केल्लें व्हडल्यान चोर चोर म्हणपाची, पूण कपडो घेवन उठयलो आनी रोखडो ते बांदले पप्पाच्या माथ्यार आनी हांव रोखडें उडकी घातली त्याच खिडकीच्यान आनी आमचे नेबरींग तांगेर एक धडयलें आनी मागीर हांव धडयत गेलें सगल्यांगेर. ते चोर मारल्यार मारूं म्हणलें हांवें. म्हाका मेन बाबाक वाचोवपाक जाय आशिल्लें. कोणूय ते मनीस त्या स्थितीन आसता पळय ताणें हेंच करपाक जाय. म्हाका जाल्यार दिसता कोणूय त्या स्थितीन आसूं ताका हें करचेंच पडटा. आतां सद्याक म्हाका ते घरान वचपाक जायना कित्याक ते रगताचो स्ट्रेन्स बी सगळे आसा. ते सगळे गेल्यार म्हाका परत ते रिकॉल जाता. कामासुत्राचे जायरातीन जायत्या गोंयकारांची भावना दुखयल्ली. प्रुडंटाचे बातमी उपरांत दिल्ल्या नंबराचेर फ्रँकी फेर्नांडीसान परत संपर्क केल्या उपरांत गोंयचो इव्हेंट कॅन्सल जाला म्हूण रिप्लाय आयलो. मजगतीं गोंयचो आर्क बिशप कार्डिनल फिलीप नेरी फेरावान प्रसंगाचेर आपलो स्टेटमेंट दिलो. धर्मीक परबांच्या नांवान चुकीचो प्रसार चल्ला असल्या जायरातींक लागून कितल्याशाच जाणांची भावना दुखवल्या. असल्या कार्यावळींचेर खर कारवाय जावपाक जाय म्हूण बिशपाची मागणी. विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यानूय हाचेर आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. This is complete insult to Christianity. It's a complete insult to Christmas. And such kind of things are showing a depraved mentality of people who believe that we Goans are available for sale and anything can be done in Goa. This cannot happen unless it is with the active connivance of some agent, I would say agent of the BJP or somebody in the government who wants to facilitate these kind of things to happen. I demand that the government take action to stop this
and to book these people for making this advertisement even if the event is not held, because this is an attempt to create communal disharmony. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरगांव तसेच मांद्रे पंचायतीच्या ग्रामसभेत जमनीचे रूपांतराचो मुद्दो गाजलो. जमनीचे रूपांतर बंद करात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आणि एक मेजर आहा कन्वर्जन. आता पळयत आसतल्यार 39 कन्वर्जन जायना. नॅचरल कवर जे नॅचरल व्हेजिटेशन आहा ते खंय तरी जायना. आता भितरलो आमच्या गांवांतल्या लोकांक कोणाकच एक्चुअली फायदो ना पळोवपाक गेल्यार. आमचो गांवांतलो लोक कोणें करीत जाल्यार कितलो करतलो. 1000 स्क्वेअर मिटर मॅक्सिमम तेचे कडेन प्रॉपर्टी आसतली ती खंय तरी तेणी ऑर्चर्ड आहा जाल्यार तो सेटलमेंट करूं शकता. पूण हेचे आतां तूं पळयत 9 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी पेडणे तालुक्यान जाला. 9 लाख हेतूंतल्यान 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी अप्रूव जाले. लँड कन्वर्जन म्हणल्या उपरांत आनी डिटेलान सांगलां तें आनी तुमी आयकल्यात काही मेंबरान बोब मारली आनी आमचे मिटिंगे जाले खूब जाले आनी खूब वाठारांत लँड कन्वर्जन जाता म्हणून आनी ते लास्ट करता TCP न्ही. सो लोकांचो इश्यू आसल्या कारणान की आमी आमचे पंचायतांसून रेजोल्युशन घेवन तांकां धाडटले की मांद्र्यान एवॉयड करचें. बट लिगली म्हाका दिसता तांकां तें करपाक जायना अशें म्हणून आनी जायती मनशांनी म्हटलें. ग्रामस्थांनी व्हिडिओक निवेदन दिवन लेगीत फाटल्या ग्रामसभेच्या कामकाजाची नोंद ना. तिडकल्या लोकांनी ग्रामसभेत बोवाळ घातलो. बोवाळाक लागून ग्रामसभा स्थगीत करची पडली. That despite repeated reminders to the BDO by the panchayat, the BDO has taken no action and not given the advice to the correct advice to the sarpanch and of Verna. How has the BDO allowed a meeting to be carried on when he knew fully well that no meeting minutes had been recorded of the meeting of July? So the Gram Sabha members were extremely upset about it, and then it further came to light that even the minutes of the meeting of April 26th are extremely upset about this, and there was a lot of confusion, and finally the meeting was called off by the sarpanch. अस्नोड्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत वेगवेगळे विषय चर्चेक आयले. ग्रामसभा आसतना पंचायत आमची ग्रामसभा जाली आनी सगळे नासले. ग्रामसभा बरी जाता काय पूण एक 2-3 ग्रामसभा जाल्यार म्हाका आमकां एक पॉलिटिकली एक हांगा हें जाता आमकां एक त्रास जाता. पॉलिटिकली येता हाका ग्रामसभा ही कितें आसता गांवाचो डेवलपमेंट आसता. बरी कामां करपाची पंचा कडल्यान बरी कामां करून घेवपाची सरपंचा कडल्यान कामां करून घेवपाची. पूण हांगा एक वेगळोच वास येवंक लागलो की हे ग्रामसभा प्रत्येक जाता त्यो एक पार्टीचेर वेगळे येतात हांगा आनी जेणे करून हांव आतां एक नांवूय घेता आमचो विजय माणावलीकर एक आसा सदांच ते कामाच्या अपोज उलयतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. Official is not doing his duty, will raise the issue, see that the official is suspended. Law has to be followed. We have been told on record that the land has not been acquired. How can you enter into a land which is not acquired, which you are seeking to acquire? What does it mean? Is this your father's property? Private properties are bought by the government or some agent. How can this machinery, such type of machinery come here? Tomorrow something happens to this machinery, who is responsible? Can you enter into somebody's property without his permission? And there is a complaint with the police which is pending. The Honorable MP has filed a complaint yesterday. He is a representative of half of Goa. His complaint is not being given heed to. Which is what? This is institutionalized dadagiri. गोंयकार कोणत्या रेल्वे अधिकाऱ्यांक दाखोवचे पडटले म्हूण दक्षिण गोंय खासदार विर्यातो फर्नांडीस उलयलो. इफ वी डोंट स्टँड बाय दीस गोंयकार आमचे जाल्यार ही खुले आम दादागिरी पळय चालू आसा. सेंट्रल एजन्सीज येवन कापता एंड आय विल रेज दीस ऑल्सो इन पार्लमेंट. फाटल्या फावट वेन आय रेज द रेल्वे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव he said na matche please try to cooperate. I said there's no question of cooperation. You cannot trespass into people's houses. They had done it with a lady in Wales on her property. I hanga kela and that GM of IVNL brazenly says तुम्ही complain karo म्हणजे is challenging. So now we will show what we can do. गोंयकार एक वटेन सरकार म्हजें घर कायदेशीर करूंक सोदता आनी दुसरे वटेन लोकांच्या खासगी जमनीत बेकायदेशीर ट्रेसपास चल्ला म्हूण काँग्रेस फुडारी अमित पाटकरान सरकाराचेर खर टिका केल्या.
चीफ मिनिस्टर आज गोंयभर भोंवता पळय की तुमचें घर आपूण वाचयतलो म्हणून ही सगळी फटींगपणां आज उगडी जाल्या. एक कोणाच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन कंपाऊंड तोडून पुलिसाक वचो वापर करून आज हे ट्रेसपासिंग करतात. सो दिस इज कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीस बीजेपी गव्हर्मेंट. आमी टायम एंड अगेन सांगीत आसा की गव्हर्नरान इंटरव्यून जावन हे सरकार डिसमीस करचें, कित्याक हे सरकार इज नॉट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. गार्बेज एकठांय जाताली पूण ताचेर सामान्य मनशाक कांय फायदो जायनासलो. मात आतां DRS वरवीं फुडल्या वर्सा सावन गोंयकार नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्टांचेर जोडपाक शकतलो. पंचायत, नगरपालिका, शारांनी कोयर एकठांय करपाची मिशिनां बसयतले. The government of Goa has decided to bring in the DRS from the 1st of April 2026. Deposit Refund Scheme. It basically means that whenever a consumer buys any product which is packaged in a non-biodegradable packaging, it can be plastic, aluminium, glass, or it can be multi-layered plastic, and is sold in Goa after 1st of April 2026, the consumer will have to pay what is called a green deposit. This deposit on most products is 5 rupees. On liquor bottles it is 10 rupees. If the product itself costs less than 20 rupees, then the deposit is 2 rupees. When the consumer returns that packaging at certain collection centers, that consumer will get that money back. That deposit will come back. So if there is some consumer who just throws his packaging on the road, he does not want it, the person who picks it up and brings it to the collection center, that person will get the 5 rupees. With at least 300 collection centers all over Goa. So every panchayat will have at least one. Bigger panchayats will have 2 or 3 or 4 different centers. Towns like Panjim, Margaon, Mapsa may have even 10 collection centers. Every year we will increase to at least 500 collection centers within 2 years. These collection centers will be of 2 types. One is it will be an automatic machine that will be kept at very convenient places, and people can just go put their item in, and on their mobile, feeding their mobile number, they will get the money by GPay or UPI. Plus, the service provider, we have, through a tendering process, a service provider has been appointed. They will also run a series of people with handheld machines to go to hotels, to go to restaurants, to go to cafes, so that all the bulk of consumption from there can also be collected. There may be some packaging like 5-liter plastic oil, etc. They may be too big to put into these machines. So there will be people who will collect these from their handheld machines, like the kabadi walas, the NGOs that are currently involved in collection of some waste. They will try and involve them. Every item will have a QR code, the non-biodegradable. When that item is returned, the machine reads the QR code, gives the money back, but on that same item again and again you can't keep returning it and getting the money back. आता ZP इलेक्शनाक आमी एक शॉर्ट लिस्टेड आमच्या साउथ गोवा आमी थोडे कॅन्डिडेट आमी एक वेचून काडल्या, आनी हे कॅन्डिडेट सर्टन हितून ZP हितून सर्टन कॅन्डिडेट आमचे आसतले, आनी असले कॅन्डिडेट आमच्या बरोबर आहा जे लोकां बरोबर रावन काम केलां, लोक तांकां वळखता आनी ते सदांच लोकांच्या बरोबर सोशल वर्क काम करपाक ते आयज तांच्या बरोबर आसा. ह्या हेजेर आमकां कितलो सपोर्ट आहा आनी कितलो लोक आमच्या बरोबर आहा तो ह्या इलेक्शन जावन पळयतलो. लोकसभा निवडणुके वेळार काँग्रेस आमचे कडेन आयिल्ली, मात हे खेपे आमकां कुशीक कित्याक दवरल्या असो प्रश्न NCPच्या वांगड्यांनी केला. तेन्ना आमी तुमी सगळे आमी एकठांय जाले आनी हांवें तांच्या काँग्रेसाच्या ऑब्जर्वरा कडेन म्हणलेले तुमी ह्या लोकसभा इलेक्शनाक सगळे यूज करता, बराबर रावता, जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाले तुमी टिश्यू कसो भायर उडयता. 28 दिसांनी मिटींग जाली 3 पार्टांक, फकत तेंच्यांनी मागले कोण RG, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस एकठांय आयले, आणि they want to just neglect NCP. One election after the Lok Sabha, only one election, that also by-election in Banauli constituency, all the parties, the Congress leaders had come to Banauli constituency. And now when it is a time for a general ZP election, why is the Congress party, where is the Congress party? This is my question to Congress party. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे.
नंतर हांव हांगासर पंचायतीन येयलो आनी ते आमचे वार्ड पंच मेंबर आहा ताका हांवें कॉल केलो. ते म्हणपाले कंप्लेन कितें जाल्या कितें व्हिडिओ सगळे व्हायरल जाल्या म्हणपाले. आनी व्हिडिओ व्हायरल जाल्या नंतर आमचे उलोवप जाल्या नंतर हांव पंचायतीन येयलो तेन्ना पळय जाल्यार आमचे मिडिया येयल्ले आसा. आतां तेजेर हांवें सगळी चवकशी केली आनी चवकशी केल्या नंतर ते आमी जे आमकां पयलीं केन्ना तरी 1 वर्स पयलीं केन्ना तरी कंप्लेंट येयल्ली तेजी कंप्लेंट येवन आमी ते सगळो रिपोर्ट धाडलेलो आसा ऑलरेडी सगळ्या खंय धाडपाचो आहा थंयसर. आनी ते सद्या आमचो तो बन्सल म्हणून नायक फोंडाचो PSI आहा तो ते पळयता सगळे आनी तेणी ऑलरेडी सांगलेलें आसा म्हाका की आपूण ते सगळ्यांक धाडला म्हणून. रातच्या वेळार स्फोट जाल्ल्यान लोकांक त्रास जातालो, लोकांची झेम पिड्ड्यार जाताली आनी ह्या प्रकाराचेर कारवाय करात म्हूण थळावे मागणी करताले. थळावे पंचायतीन आनी कोमुनिदादीन सुवातेचेर वचून पळोवणी केली. आता परतो तो चोरया चालू करता दिसता ते अजून कोणाक खबर नासली तेन्ना ते काल जेन्ना उघड जाला तेन्ना ते आता तेजेर एक्शन कितें ती आमी आमच्या पर्यंत जे कितें जाता आमी कोणाक दिवपाचे ते आमी दितले आनी तेजेर कडक कारवाई करून सांगते. हांव कोमुलदाद उसगांव एटॉर्नी. आमकां एक कंप्लेंट येयली अशी की हांगा इनलिगल चल्लां म्हणून. हांव न्यूजाचेर कळ्ळें की खुबशीं हांगा झाडां उडयल्या आनी इनलिगल कवर काडटा म्हणून. मागीर आमकां एक इन्स्पेक्शनाक तलाटी सरपंच कोमुलदाद एटेच सगळ्यांनी मेळून आमी एक इन्स्पेक्शन केलें. फुडें कंप्लेन करून तेजी एक्शन घेतलें आमी फुडें. हो बेकायदेशीर प्रकार कोमुनिदाद तशेंच खाजगी जमनीत चल्ला. आमी ह्या प्रकरणात थळाव्या खाजगी जमीन धन्यांक फोन केलो मात तांणी उलोवपाक न्हयकार दिलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हो रथ प्रत्येककडे गोंयभर आज भोंवता. सगळेकडे दर्शन घेवन लोकांचे दर्शन घेवन हो पर्तगाळी मठान वतलो. पर्तगाळी मठाक 550 वर्सां पुराय जाता म्हणजे एक सगळ्यांत पन्नासो पन्नो मठ आदरणीय प्रधानमंत्री ह्या कार्यक्रमाक येतात. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळीचो मठ आसा एक शाखा मठ हांगा आसा वास्कोन. श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान भद्रीच्यान हो रथ सुरू केल्लो. हे जो इतले व्हडले महोत्सव करपाचे आशिल्ले तर जाल्यार एक 550 कोटी एक जप जावपाक आशिल्ले. पण एक सेंटरान जायनासलें म्हूण स्वामीनी कितें सांगलें की आज्ञा दिलें की तुमकां खंय जमता तशें आख्खे इंडियान 120 जप सेंटर घातलेले आशिल्ले.